या मरे Very good evening to all the members and especially the press and electronic media, and welcome for this folder release function come press conference for the 42nd National Junior Archery Championship. Before we start with the function, I would call upon a small archer of us, Ms. Kerkar, to present a bouquet to our chairman, MLA of Kubazua constituency, Sri Rajesh Paldesai. Also a bouquet to the president, Sri Kiran Kandolkar. Flower to our working president, Dr. Nilesh Korde, and to our finance secretary, Sri Oswald De Costa. Before we go on with the thank you. Okay. Before we go on with the function, I would like to call upon Sri Kiran Kandolkar to welcome the dignitaries and the media for this function. आयच्या ह्या आर्चरी मिटिंगेक व्यासपीठार आमचे चेअरमॅन कुंभारजुवा आमदार श्री राजेश फळदेसाय, जो जनरल सेक्रेटरी बाब चेतन कवळेकर, बाब ऑसवर्ल्ड, दोतोर कोरडे, बाकीचे सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स, तसेच ऑर्गनायझिंग कमिटीचे सगळे मेंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस आणि प्रिंट मीडिया, सांगूंक खोस फक्त की येता ती नोव्हेंबराची 3 तारीख ती 12 तारीख कंपल ग्राउंडार आम्ही 42वी 42nd ज्युनियर आर्चरीज नॅशनल ऑर्गनायज करता. गोंयान हेच्या पयलीं आम्ही ही सर्त आयोजित केल्ली आसा, फातोड्डा ग्राउंडार हांगासर केल्ली. हे फावटी आम्ही खासा करून पणजे ही हांगासर करता. हाचे ऑर्गनायझिंग कमिटी जी आसा तितून चीफ पॅट्रन आमचो दोतोर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो चीफ पॅट्रन आसा. तेच्या उपरांत पॅट्रन स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे, तसेच सांगले तसे आमचे चेअरमॅन बाब राजेश फळदेसाय आमदार, वाईस चेअरमॅन अजय गावडे, आणि तेच्या उपरांत जायते साबार बाकीचे आमचे मानेस या ऑर्गनायझिंग कमिटीन भागीदार जातले. ही सर्त एक गोंया पसत बरी जावची अशें म्हणून आम्ही सगळ्यांकडे मागता. कारण गोवा ही ट्युरिस्टिक प्लेस. हे सर्तीन जे पार्टिसिपंट असलेले अख्खे देशभरातले ज्युनियर पार्टिसिपंट गर्ल्स तसेच बॉयज हे साधारणशे 1100 मेरेन पार्टिसिपंट असतले. आणि तातूंत ऑर्गनायझिंग भारत देशातले ऑर्गनायझिंग वेगळ्या राज्यातले कमिटी मेंबर्स ह्या सर्तीन पार्टिसिपेट जातले. सो हेका लागून जो इव्हेंट आम्ही घडोवन हाडपाक सोदता तो इव्हेंट बरे तरेन जावचो, आणि जेणे करून गोंयचे जे ट्युरिझमाचे नाव आहा हे बरे वयर सरचे. तेच्या उपरांत आमचे तकलेन अशें आहा की ही सर्त आमची बरी सक्सेसफुल जाल्या उपरांत
आम्ही बीच आर्चरी सुद्धा घेवप म्हणजे गोयच्या ट्युरिझम मिनिस्टर आणि ट्युरिझम डिपार्टमेंट हे बरे काम करताच, पण आमचोय तितून मोलाचो भाग आसचो एज अ गोयचे नागरीक ह्या नात्यान. कारण गोयच्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहा की गोंया पासत एक मोलाचो आपलो वांटो दिवप. तेका लागून बीच आर्चरी सुद्धा इन फ्युचर करपाचे आमी ठरयल्ले आसा. ही सर्त आमी ऑल इंडिया आर्चरी असोसिएशन तशेंच गोवा आर्चरी असोसिएशन आणि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडटा. तेका लागून हांव सगळ्यांचे वेलकम करता, व्यासपीठार बसलेल्यांचे वेलकम करता, जे आमचे ऑर्गनायझिंग कमिटीचे सगळे मेंबर्स, आमचे आर्चर्स, आमचे प्रशिक्षक हांचे वेलकम करता आणि स्पोर्ट आमचे मीडिया आणि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया हांचे वेलकम करता आणि म्हणजे दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करू प्रेसिडेंट आणि ह्या सुवाळ्याचे मागता आमच्या चेअरमॅनाकडे एक फोल्डर रिलीज करचो टू क्रिएट अवेअरनेस ऑफ दिस चॅम्पियनशिप. आय रिक्वेस्ट आवर चेअरमॅन टू काइंडली रिलीज द फोल्डर. थँक्यू सर. मागता आमच्या चेअरमॅनाकडे जो एंथुजियास्ट आसा स्पोर्ट्सा खातीर आनी तांणी आमकां ताजो मान दवरलो, ताणें आमकां आमच्या उतराचो मान दवरलो, ताका लागून मागता तांचे कडेन ताणें दोन उतरां सांगची. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक. माचेर बशिल्ले माझे मित्र बाब चेतन कवळेकर, तसोच माझो मित्र किरण कांडवळकर, आमचो डॉक्टर निलेश कोरडे, तसोच ऑजवर डिकोस्टा, तसेच माझे मिडिया भाव आणि हांगासर पत्रकार आणि हांगा जमिल्ले सगळे माझे भाव. आज खरीच एक खोशेची गजाल हा, खरें आनंद जाता. आम्ही आज हांगा ऑर्गनायज करता म्हणजे 42nd नॅशनल ज्युनियर आर्चरी चॅम्पियनशिप फॉर बॉयज अँड गर्ल्स. ही आमची 3 नोव्हेंबराक सुरू जातली, 12 नोव्हेंबर पर्यंत चालू उरतली आणि ही कंपल ग्राउंडाचेर जातली. जवळजवळ 1100 भुरगे हितून भाग घेतले. तुम्ही जाण आसतले लास्ट 2010-2016 जाल्ली, भरपूर तांकां प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या फावटी आमी बरे सक्सेस करपाक लागून आमी सगळे जाण फुडें सरलेले आहा. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेच्या थ्रू, तसोच आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हे सगळ्यांनी आमी एफर्ट घालून हो एक बरो सक्सेस करपाचो आणि एक गोंयभर नांव, फूल इंडियेभर नांव करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. त्याच बरोबर आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक हांव म्हाज्या हितून सगळ्या काळजांतल्यान तांकां आशिर्वाद दिता की तेंच्यांनी बरे आपल्यान टॅलेंट दाखोवपाचे. खंय नाल्यार खंय तरी ते नॅशनलाक खेळटात. लास्ट टायम तुम्ही पळयले आमचे भुरगे इंटरनॅशनलाक सुद्धा पावले. आमी जर सगळ्यांनी जर तांकां जर तेंको जर दीत जाल्यार आमी इंटरनॅशनलाक सुद्धा बरी मेडलां जिखून येतले. तुम्ही पळयला जर आमी लास्ट टायम 22 आमी मेडलां जिखून हाडलेली आसा. त्याच बरोबर हो रिकॉर्ड ह्या फावटी मोडटलो हेची आमकां पूर्ण खात्री आसा आणि आमची भुरगीं बरी खेळटली आणि आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट ताका आसतलो. हो सक्सेस करपाक लागून आमी आमचे जाय तितले आमी तेंच्या बरोबर तेको दितले आणि तेंच्या बरोबर रावतले. आणि जे आमी येवजिल्ले आसा जे कांपल ग्राउंडाचेर आमी सगळे जाण मेळून सगळ्या भुरग्यांक आमी जाता तशें हेल्प करतले. आणि बाकीचे जे पळय कितें आसा आमचो चेतन बाब तुमकां सांगतलो आतां, बाकीची कमिटी सांगतली. तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो आमकां अशें म्हणून मागता. थँक्यू. आताच सांगल्याप्रमाणे आमची चॅम्पियनशिप
जी NTPC 42nd नॅशनल ज्युनियर चॅम्पियनशिप जी जातली 3 ते 12 नोव्हेंबर कांपाल ग्रावंडार 2010 आणि 2016 ही सर्त आम्ही फातोर्डा ग्रावंडार केल्ली आणि रिकॉर्ड आसलो आमचो कित्याक सगळे 34 स्टेट्स अँड बोर्ड्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पार्टिसिपेट जाल्ले आणि आता आमकां एक खात्री आसा की ह्या वर्सा सुद्धा रिकॉर्ड जातलो आणि सांगपाक इच्छिता की ह्या सर्तीत वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स येतले तुमकां प्रेस रिलीजान दितलो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स आर ऑलरेडी कन्फर्म या पार्टिसिपेशन आणि ज्युनियर जे आसलो तो आतांच जे गुजराताक अहमदाबादाक गोल्ड मेडलिस्ट जे नॅशनल गेम्स आसा ती सिनियरान जाता नॅशनल गेम्स पण ती ज्युनियर लेवलाचो भुरगो सिनियराक मेडल जिखोवंक शकता ते सगळे लोक हांगा येतले हाजीर आसतले कमीत कमी सांगले त्या प्रमाणे 1100 पार्टिसिपंट्स आणि टेक्निकल ऑफिशियल्स प्रेझेंट आसतले आणि ही सर्त बरी तरी घडोवपाक सगळ्यांचो आमकां तेंको आसतलो आणि स्पेशल तेंको म्हणटा तो प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आमचो कितें कसली मदत जाय तुमकां हे प्रमोट करपाक म्हणजे आमचे तुमकां आमकां तेंको दितले पूण तुमचो तेंको आमकां जाय पडटलो कारण ही नवी गेम सांगपाक इच्छिता की कोणी म्हणटालो आर्चरी गेम आमकां खबरूच ना पूण सांगपाक 15 वर्सां जाली ही गेम आसा आणि आमचे एक आर्चर स्नेहल दिवाकर 4 फावट इंडियेक खेळ्ळेलो आसा आणि एक इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी सुद्दां तेणें रिप्रेझेंट केल्लें आसा आणि तशेंच आणि दोगा भुरग्यांनी आमचो एसोसिएशनचो रिकॉर्ड ऑलिंपिक ट्रायल्स घेवन आयिल्ले आसा टोकियो ऑलिंपिक्स 2020 जाल्ली ती दोग जाण ट्रायल्स घेवन येल्ले आसा आणि ते एकले भुरगे आतां ऑलरेडी बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्साक सिलेक्ट जाला आणि आमी एकले आमचे सब ज्युनियर भुरगे टाटा अकॅडमीन सिलेक्ट जाल्ले आसा आणि जे टाटा अकॅडमी सिलेक्ट जाल्ले ते इंटरनॅशनल जावनूच भायर सरतले ही आमकां पुरी इच्छा आसा आणि ते करतले आनी गोंयचें नांव वयर काडटले ही आमकां आमची ही खात्री आसा आणि सांगपाक सोदता की हो junior championship जाता would be a curtain raiser for the 37 national games. We are promising that this will be a curtain raiser for the 37 national games to be held in Goa. So we expect full cooperation from you all and as our chairman has already said, गोंयान 22 मेडलां मेळयले आयज पर्यंत आमी कोणाक क्रिटिसाइज करना पूण आमचे कडेन चड इक्विपमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना सुद्दां आमी 22 मेडलां जिखलेली आसात आणि आमकां दिसता की ह्यावूय नॅशनल चॅम्पियनशिपान आमकां मेडल प्रॉस्पेक्ट आमचे भुरगे आसा स्पेशली इन द गर्ल्स सेक्शन देर आर मेडल प्रॉस्पेक्ट and we are sure of assuring you that at least 1 or 2 medals will be there at this junior national championship. As almost budget jana sagira, we are putting all the officials and the archers in 3 to 4 star hotels because this is a rule, and this part of the championship is sponsored by NTPC. The budget is running to 85 lakhs because majority will be partying with only with hotel stay. This is the peak season and we feel that we will complete and successfully organize this championship with the cooperation of all the members and the electronic and press media. Among questions you could ask, but this is just a curtain raiser and this another press conference will be followed just before 5 of the championship. Regarding the team preparation, with them on the next press conference. Yeah, our team preparation. we have already protocols we have selected, and this Sunday we are having a trial for those who could not attend because of last year's SSC. So the coaching will start for next 20 days. It will be held in Ponda, and the team will be announced by 30th of October. We will announce the team. We've taken the best of the archers from the sub-junior level and the junior level. Those are coming within the age limit, and we will be starting with the coaching camp. A 15 days rigorous coaching camp will be held at Ponda. कितले भुरगे पार्टिसिपेट आमच्या 3 कॅटेगरीज असतात इंडियन राउंड रिकर्व राउंड आणि कंपाउंड राउंड सगळे लोक पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ओनली थिंग वी हॅव अ लॅक ऑफ टीम फॉर कंपाउंड गर्ल्स
So we are going to participate in Rico boys and girls, compound boys and Indian round boys and girls. A number, each team has 4 members. We have 4 boys, 4 girls. So the total 24 आहेत आपके कॉन्टिनेंटची. Total 24 members of the team. Goa contingent. सर आताच तुम्ही म्हटलं की आर्चरी खातीर गोवा गव्हर्नमेंटाचे कांयच सहकार्य जायना इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर. आमकां सरकाराचो तेंको आसा पूण जो आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय सारकी रेंज जाय पर्टिक्युलर रेंज आमचे कडेन कोच सर शी इज ऑफ इंटरनॅशनल रेप्यूट शी हॅज प्रोड्यूस्ड 3 Olympians. So we are having a better coaches with us, but a lack of infrastructure because see you require infrastructure away from the crowd. This is bow and arrow. If there is an accident, then we will be put behind bar. But we require proper range, and we are sure Goa will get more medals in the coming years. And we assure you also in the national games, as I had said for the last, right from 2011, I am saying 3 to 4 medals from Goa side. We are assuring you, provided we get the proper infrastructure. And the government is working on it. The government has promised us now, this new government has promised us now, keeping our fingers crossed that we will get the best infrastructure and the technical facilities with the equipment. Thank you.